तुमकां सगळ्यांक येवकार एक अपडेट आसा कन्हैया कुमार केसी भितर आनी आतां सद्याक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मायणा कुर्तरी पुलिसांनी कन्हैया कुमार जी केस पयलीं हिट एंड रन म्हण केल्ली ती आतां मर्डर म्हण केल्ली आसा आनी अननोन पर्सनाचेर ही मर्डर केस रजिस्टर केल्ली आसा। ह्या केसीची म्हायती आमी तुमकां थोडीशी अपडेट दितात ती म्हणजे कन्हैया कुमाराची बॉडी मंगळारा राती आयडीसी पठाराचेर जो रस्तो आसा आयडीसींतल्यान येतना वेर्णा थंय मेळिल्ली आनी मायणा कुर्तरी पुलिसांनी ती नंतर हिट एंड रन म्हण रजिस्टर केल्ली कारण अशें म्हणटा की ताजे वयल्यान गाडी गेल्ली। पूण जेन्ना शवचिकित्सा अहवाल केलो तेन्ना ताजेर शवचिकित्सा अहवालाक सांगलें की कन्हैया कुमाराच्या बॉडीचेर 10 मार्क आसात आनी ते धारदार हत्यारान मार मारिल्लो ताका लागून हे मार्क आशिल्ले आनीक ताका लागून हाजो मृत्यू जाल्लो। हिट एंड रन न्ही, हिट एंड रन मागीर जावपाक शकता। ताजे नंतर हलगर्जीपणाच्या आरोपा खाला फोंडा पुलीस स्टेशनांतले तीन स्टाफ सस्पेंड जाल्ले जे पीसीआराचेर आसता, एक हवालदार, एक पुलीस कॉन्स्टेबल आनी एक पीसीआराचो ड्रायव्हर, हे 3 जाल्ले आनी पुलीस मागीर हाजे नंतर ह्या प्रकरणाचो तपास करताले। पूण आतां फायनली 72 वरांच्या उपरांत मायणा कुर्तरी पुलिसांनी ही मर्डर केस म्हण रजिस्टर केल्या अशी म्हायती दक्षिण गोव्याची अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी आमकां दिल्ली आसा।